विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मांद्र्या मतदारसंघात जरी काँग्रेसीन उमेदवार उसरा जाहीर केल्लो आसलो तरी हाचो उरफाटो परिणाम काय जावपाचो ना। वयल्यान काँग्रेसीचो फायदो जातलो। मांद्रेच्या स्वाभिमानी जनतेन ह्या पोटवेंचणुकेंत दयानंद सोपटेक धडो शिकोवचो म्हण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन आवाहन केला। आगरवाडा हांगसर काँग्रेसीचे उमेदवार बाबी बाक्कार हांच्या प्रचार कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मांद्रे मतदारसंघाचे जे कार्यकर्ते असतात हे स्वाभिमानी असतात, प्रामाणिक असतात आणि तत्वांकडे ते एकनिष्ठ असतात। ह्याच्या पयलीं सुद्धा फाटल्या इलेक्शनाक सगळ्या लिडरांनी एकीकडे येऊन जो काँग्रेसचा उमेदवार असलो त्याच्या खातीर काम केले। त्या टायमार सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि आमच्या नेत्यांनी आज रात दीस ह्या दयानंद सोपटेक लागून काम करून त्याका निवडून हाडलेलो। नवे वर्ष सगळ्यांच्या जीवनात सुख घेऊन येवचें अशें देवा कडेन प्रार्थना करता। आणि आज गुढीपाडव्याच्या दिसा आमचो मांद्रेचो उमेदवार बाबी बाक्कार आपल्या ऑफिसाचें उक्तावण करता, ही अत्यंत आनंदाची गजाल आसा। म्हाका कल्पना आसा की मांद्रेचो सीट डिक्लेअर करपाक काँग्रेस पक्षा कडल्यान मातसो डिले जालो, पूण म्हाका खात्री आसा की काँग्रेसचे सगळे नेते आणि कार्यकर्ते आसा, जरी डिले जाले कितेंय जरी जालें जाल्यार सगळे विसरून सगळे जाण सामके फूल स्विंग बाबी खातीर काम करतले। आणि आज वातावरण जे ह्या राज्यांत आसा त्या वातावरणाचो फायदो घेवपाक काँग्रेस पक्ष यशस्वी ठरतलो अशी आस्त हांव बाळगितां। तिकीट उशिरा झाली ना झाली हेका महत्व आम्ही दिना। आजच्या घटकेक हो मतदारसंघ काँग्रेसचोच पहिलेपासून आसा। आजपर्यंत काँग्रेस पक्ष काँग्रेसच्या पक्षाच्या विरोधात काम करतालो। आज एकंदरीत सगळी लिडरशिप पळयल्या उपरांत सगळे एकसंघ जाल्यात आणि एकसंघ जावन भाजपाक परास्त करपाचो जो पण केला त्यामुळे आज तिकीट उशिरा सुद्धा जरी दिले तरी त्याचो फरक काय पडचो ना। परंतु ह्या निवडणुकीतल्यान एक नवो संदेश गोंयकारांक पावतलो, देशाक पावतलो। आमच्या मध्ये अनेकांनी प्रयत्न केले फूट घालपाचो, अनेकांनी प्रयत्न केले विभाजन जावचे ह्या असे प्रयत्न केले, परंतु त्यांचे सगळ्यो जे कितें कल्पना आसल्यो त्यो धुळीस मेळ्ळ्यात। हांव स्वता बाबी बरोबर खाण्याक खावन लावन उबो आसा। ह्या उद्घाटक म्हणून आमकां गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री धडाडीचे असे आमचे काँग्रेसचे आमदार आणि एक प्रचार प्रमुख दिगंबर कामत आमकां लाभलेत। म्हाकाय मातसो उशीर जालो, अर्दे वर पयलीं आमचे कामत साहेब येवच्या पयलीं अर्दे वर पयलीं हांव पावलो, पण पावल्या उपरांत उत्साह आसलोच, पण कामत साहेब पावन उत्साह आनीक आमच्या सगळ्यां मनान जो जालो उत्साह जालो, वातावरण जे जालें चैतन्य परिवर्तन जे जालें पॉझिटिव्ह दिसले। पॉझिटिव्ह मनीस आसा, काँग्रेस पक्षाक अशा लिडरांची गरज आसा। त्याच बरोबर हांव बाबी बाक्काराक हांव व्हडलो भाव म्हणटा, म्हाजी शुभेच्छा देगा। आणि काँग्रेस पक्षान हेका मानाचे स्थान दिले। फक्त एकूच खेद दिसता की पयलीं डिक्लेअर करूंक जाय आसली 10 दीस पयलीं आनी वावर जातलो आसलो। हांव पक्षा कडेन सदांच मागतालो की कोणी डिक्लेअर करात पूण बेगीन डिक्लेअर करात। यांना आमचा सगळ्यांचा पाठिंबा आहे। मुख्य म्हणजे पहिल्यांदा मोर्जी गावच्या सुपुत्राला निवडणुकी आमदारकीची संधी मिळाली आहे, तर मी अगोदर मोर्जीकरांच्या आधी सगळ्यांना शुभेच्छा देते, कारण हा आमच्या मोर्जीच्या गावचा स्वाभिमानाचा विषय आहे। त्यामुळे मी या गावची सून असल्या कारणाने मी अगदी रात्रंदिवस काम करणार आहे पार्टीसाठी।